किराक हो पात्राव न्हू हेका वाज हाडूंक लागला खंय हेका वाज हाडूंक लागला सो आता आम्ही न्हू चल्ली घराकडे तेका बाबड्याक पांय ना दोनूय आणि तो इतली मेहनत करून वतान पळय ते येदे व्हडल्या घाटार सायकल चलोवन येयला सकयल आणि वाघ बी गेला तर साडून पावपाचे सो गाईज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मुस्तीकोट गोवन्स कशी आसात तुम्ही आय होप ऑल आर फिट अँड फायन सकाळी सकाळी फुडें आमी येयल्लेली आसा आता च्या पिवपाक हे पळय फुल पावर सारखे पात्रांव ऑल ओके पुष्पा पळय फाटल्यान बसला आमच्या यो पुष्पराज फाटल्यान पुष्पा बसला बसता फुडें या फुडें बस सो गाईज आम्ही पळय आता अदला बदली करता कित्याक हो पात्रांव न्हू हेका वाज हाडूंक लागला खंय हेका वाज हाडूंक लागला सो आता आम्ही न्हू चल्ली घराकडे जाले आमचे फुल पावर पिकनिक ओव्हर चलया आता घराकडे पॅच 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 करीत या आम्ही लायलो मरे जायना चलो लेट अस गो आम्ही फुल पावर न्हू चंदनाचे हे करपाचे आहा तर पुष्पा 2 सारखे आणि लीडर कोण रे आमचो पात्रांव लीडर कोण आमचो मार्को 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 आमचो लीडर सिंडिकेट आमचो अरे कॅश कलेक्ट बिन करपी मनीस आमचे रोमॅन्सिया अरे हो आमचो पात्रांव सगळ्या कातरपाक आम्ही दोघूय वळपाचे आणि वाघ बी गेला थंय साडून पळोवपाचे वाघ बी गेलो का थंय चोरपाचे आणि तो भितर आहा तो ऑन ड्युटी पोलीस खड्डो तो येयल्यार तेका म्हणपाचे तुका वाटो दिता हे बाय क्या लावो काय ना चलिया आता सो गाईज पळय ट्रेनीचे सिग्नल पडलेले आसा फुल पावर आणि ती पण ट्रेन येता आम्ही सिग्नलाक रावल्या सारखे दिसता पात्रांव कसो जालो ट्रीप आमचो कशी झाली गो ट्रीप आमची तू गोड नो दिसता ट्रेन ट्रेन आम्ही बोलले मरे भितर करता पुढे वडो नाका फाटी घे मातसो फाटी फाटी घे मोबाईल वयस पळय काय बरी प्लेस हांगासर गावलेली आसा पळय ती आमकां फुल पावर सारको डियर जिंदगी विसारपाचे हांगा येताले कोण हांगा रावन ब्लॉग्स हांवे रील्स बी कसले शूट जातले रे ब्रो नो उजो सारको उजो कोणाकी प्लेस जाणा जावपाक जाय जाल्यार अंकिताक कमेंट करा हय अंकिता म्हाका प्लेस सांग म्हणून हय हय अंकिता तुमकां सांगतले प्लेस खंय पळय ती यंगिस्तान पळय रे कितें प्लेस अलगूच आहा न्हू गायज आमकां पळय गुगल मॅपान केले मोये मोये आणि आमकां पावयलो यंगिस्तान अबय गुगल मॅप का कमाल जंगल में मंगल अबय दादा कसे आहात तुम्ही मैं केरला आप केरला से हो अभी केरला से साइकिल चला के आए हो इधर ना हाँ मेरा नीचे जाने वाला गाड़ी है हाँ ये गाड़ी नया मलयाली फाउंडेशन कोल्हापुर में लाके दी हाँ फाउंडेशन से तो ये चढ़ते समय आप क्या करते हो में पीछे बंद करके हाँ खींच के लेके जाते हो हाँ बाइक के पीछे पकड़ के ऐसे खींच के लेके जाते हो पळय काय बरं हो मोटिवेशनल पळय आमकां तेका बाबड्याक पांय ना दोनूय आणि तो इतली मेहनत करून वतान पळय ते येदे व्हडल्या घाटार सायकल चलोवन येयला सकयल प्राउड मोमेंट बहुत अच्छा लगा देख के आपको मोटिवेट हुए हम लोग
Are you common man? I am a challenging man. हाँ मैं कॉमन मैन हूँ, आप चैलेंजिंग मैन हो ना. Then is a 2 years 10 months only. हाँ. Then is a train accident. To leg amputee. ओके ओके, आपका एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन पे, Yeah. तभी आपका ये दोनों पैर चला गया. ओ गॉड, वेरी सैड मोमेंट यार. No. पर आपने हाँ वो चीज सही बोली. वेरी गुड वेरी गुड, ये चीज सही बोली. Is a very ये good ऐसा ही man. मेरा एक दोस्त है, उसको दिखता नहीं है, वो भी ऐसा ही बोलता है. क्या है बोलता है, सब सही है बोलता है. People get scared to come here. हाँ Normal bike. Yeah. You are या coming with this दिस इज अ बिगेस्ट थिंग. biggest thing. Then Very every also human helping हाँ. is a don't go difficult man. Every man is a one thing is a helping. Is a every also is a common equal man. Then is a sorry ma'am. Then is a girl and man is a boys. Everything is a playboy. Not for here in a old age. Is a old age on the human body, not for the mind. But this Mind is a very good, playboy, huh? is a monkey. Too good. How you operate this? What is this? Brakes? Break. This is brakes. Yeah. And what you do for living? Another chapter. It's another chapter, no? So what you do for living? Then is my culture is very difficult in Kerala culture. और ये तो सब लोग दोस्त हैं. हाँ और तो I can't do anything जो. हाँ, आप फिजिकली कुछ नहीं कर सकते. चैलेंजिंग मोमेंट है आपके लिए. सही बात है, सही बात है. Time में then is begging ओके ओके, वो चीज for every time नहीं. And see one time. जब नेसेसरी रहता है तभी. Yeah. पायात कसे कसे म्हणजे लोक I am असतात happy. संवसारात पळय ते. आणि ट्रॅजेडी त्यांच्याकडे अशी जायत असता लोकांकडे. पळय चुरचुरे, पण एका सल्यूट म्हणटा, इतले पयसून बाबडा सायकल घेऊन येयला घाटा वयल्यान. चलो अंकल जी, ऑल द बेस्ट. Thank you. आराम से जाओ घर पे. And अभी किधर जा रहे हो आप? your old days. ओल्ड एज अभी किधर जा रहे हो? मैं पोंडा जाके पोंडा मिलेगा ट्रक मिलता हूँ. हाँ ट्रक के केरला शबरीमला जाता हूँ. हाँ ओके 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 ओके. चलो आराम से. ऑल द बेस्ट फॉर युअर राईड. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. एव्हरी ऑल्सो. गाईज आम्ही पावलेली असा घराकडे. फुल पॉवर बूम बॉक्स घेऊन येत. बूम बॉक्स ही ती पळय गाडी माझी पार्किंग आहे दिसता. लॅम्बो भवानी. चला यार. सो गाईज आम्ही आम्ही तू पावलेली असा घराकडे. आणि तुमकां तर खबर आसा UK सून जे भाव भयण आमचे येतात ताका न्हू खूब कमी दीस मेळटा भोंवपाक. नो टायम मेळना. सो आतां तेजे वेरी लेस डेज उरल्या. सो ही तर व्हिडिओ म्हाजो एलिस्टर एवरीडे पळयता. सो हांव ही मॅसेज एलिस्टराकूच दिवंक सोदता. मातसो मामी वांगडा टायम स्पेंड करता. मातसो घरांत कडेन राव. फाडल्याच नेक्स्ट टायम येता तेन्ना परत भोंवपाक या आमी फूल पॉवर सारकी. सो गायज फूल पॉवर पळय एलिस्टराच्या मामीन न्हू जेवण केलां पळय. आतां हांव फूल पॉवर जेयता पोट भरून आनी मागीर चल्लो घरा. आहा हा, आतां घरांतलें जेवण जेवपाची फिलूच अलग. पात्रां आमची पिकनीक जाल्लेली आसा आनी आमी पळय एलिस्टरागेर जेवन बी आतां आमी भायर सरल्या घरा वचपाक. तर हांवें आनी आमी आतां हांगा सारकी दिसलो ना. आमी परवरच्यान वाट धरूंक ना कित्याक की थंयसर रस्ते सारके फोडल्या न्हू म्हणून. हे कोणाक कोणाक खावपाक आवडटा कॉमेंट करून सांगा म्हाका. आनी पळय ही गोजडी आहा खबर आसा, ही आमकां दिल्लेली आमची बिटनच्या आंटीन. भायरसून हाडलेली तिणी. आनी ही पळय आमची बिश्ट आसा हांगासर फूल पॉवर सारकी. हिका न्हू पॉलिश मारून दवरलेली हांवें ही लवळी. सो आतां हिका आतां बरी फाल्यां वयता, बरी धुता, बरी पॉलिश मारता. ही जाली मागीर करीत सारकी. सो गायज तुमकां कितें दाखयता पळय स्पेशल. आयज न्हू आमगेर आसा घरा कडेन पापलेट. सो पापलेट न्हू अंकितान बरें ग्रीन कसली तरी भितन भरपाची हें केला, मसालो केला. आतां ते बरें फ्राय करतले. मागीर फ्राय केले काय टमटमीत उडयतलो सारकें.
हे कितें करता तू? कट जायना. तू कट कित्याक म्हणून करूंक सोदता? कॅपूच कट जायना मरे. मार जमनीर आनी आपट गो बाबा, पळय गो जमनीर फोड आनी पळय गो, जमनीर फोड आपट आनी मेन म्हणटा पळय ते. आनी एक 15 दिसांनी न्हू एलिस्टर बाबडो भायर वयपाचो आसा आनी इट्स अ सॅड मुमेंट. कित्याक म्हाजें न्हू त्या भुरग्या वांगडा एक अटॅचमेंट अलग जाल्लेलें आसा. टू बी ऑनेस्ट हांव ही मॅसेज न्हू एलिस्टराक दिवपाक सोदता. यू नो तेज्या फॅमिलीक दिवंक सोदता. तेजी एंटायर फॅमिली म्हाजो ब्लॉग पळयता. यू नो वी हॅव बिलोंग टू अ मिडल क्लास फॅमिली आनी आमचे असल्या दोगांक न्हू तेणी हांगासर बशिल्लो आसा. ओके तेज्या वांगडा भोंवता पळय तेन्ना अशें दिसना की एक भायल्या मनशा वांगडा भोंवता कसो. यू नो आय फील दॅट तेज्या वांगडा भोंवन म्हाका अशें दिसता की हांव खरें म्हाज्या एक व्हडल्या भावा वांगडा भोंवता कसो. आयज काल न्हू संवसारान कोण कोणाचो ना, बट टू बी ऑनेस्ट तेणी जे म्हाका फील करून दिला खबर आहा, इट इज अमेझींग थिंग. म्हाका हेच्या पयलीं न्हू 1000 फ्रेंड आसले. फ्रेंड येयले, फ्रेंड गेले. तुमी म्हाजे खूब विडियोज पळयता आसतले. खूब म्हाका दुसऱ्या चॅनलारूय लोकांनी खूब फॉलो केला आसतलो, इंस्टाग्रामार फॉलो केला आसतलो. लोकांनी न्हू म्हाजी जर्नी पळयलेली आसा. यू नो आनी त्या जर्नीन लोकांनी खूबदां हात धरला आनी खूबदां हात सोडला पासून. तशेंच तुमकां हांव हेजें सांगता. थोडे दीस पयलीं एका पासून एक अशी मॅसेज येयलेली की तेचेर बरयलेलें प्लीज डोंट कॉल मी इन दीस नेम म्हणून. तेका इतलें वायट दिसलें की ज्या मनशाक ते एक माये मोगान एक नांव दवरलेलें तेणी, त्या मनशान तेका तशें म्हटलें, तेका खूब हर्ट जालें. म्हाका तें हर्ट जायना कित्याक हांवें लायफान न्हू हें सगळें पळयलेलें आसा. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फ्रेंड्स, इट्स ऑलवेज अबाउट फॅमिली ऑल्सो. म्हाका फॅमिलींतल्यान पासून अशें खूब जाल्लेलें आसा. हांव मम्मी डॅडीचें आनी भयणीचें सांगिना, तेज्या उपरांत जी बाकीची फॅमिली आसा पळय तेज्या बद्दल सांगता हांव तुमकां. सो दीस इज पार्ट ऑफ माय लायफ. कितें म्हणटा तें ड्रॉप आउट, एवरीवेअर ड्रॉप आउट, पार्ट ऑफ माय लायफ. पूण हेज्या वांगडा तशें जालां, हेका खूब वायट दिसलां. हांवें तेका सदींच सांगलां यू नो लायफान न्हू एक मुवमेंट आसता की यू हॅव टू चूज युअर ओन सेल्फ. आनी एक मुवमेंट असो बीन आसता की तुका न्हू फुडलो मनीस खूब बरें बरें दाखयतलो आनी एट द मुवमेंट जेन्ना तुजो हात धरपाचो टायम आसतलो तेन्ना त्या मनशाक खंय तरी अशें दिसतलें ओके आमी खूब केलें, आतां मातशें फाटीं सरया न्हू. सो आमी तसल्यान काय म्हणिना. यू नो एवरीबडी हॅव देअर ओन ओपिनियन. बट जो भुरगो म्हाज्या वांगडा आयज भोंवता खबर आसा एलिस्टर, तेणी लायफान न्हू खूब स्ट्रगल केल्लेलें आसा, खूब अपसायड डावन पयलेलें आसा, त्रास काडलेले आसा. आयज तेजे कडेन सक्सेस आसा, आयज तेजे कडेन देवान दिल्लेलें सगळें आसा. पूण तरी खंय तरी न्हू तो पासून खंय तरी न्हू शेणलेलो कसो आसता सदींच. यू नो पण व्हेरी हॅपी पर्सन, सारको जॉली फन लविंग पर्सन. देवाचे कृपेन यू नो म्हाका एक बरो भाव मेळ्ळेलो आसा. आय डोंट कन्सिडर हिम एज अ फ्रेंड, आय कन्सिडर हिम एज माय एल्डर ब्रदर. खूब बरो करता म्हाका. म्हाजी जी एंटायर यूट्यूब जर्नी आसा स्टील फ्रॉम 0 टू आता 7,000K in my entire journey Alistair he was always there with me, he is there and he will be there with me. and जितल्या लोकांक आयज पर्यंत हेल्प केला त्या एंटायर हितून न्हू फायनान्शियली म्हाका एलिस्टरान खूब हेल्प केल्लो आसा. म्हाका पासून खूब बरो करता. यू नो तेजी माय एवरीबडी, तेजी बायल इतली बरी करता आमकां. यू नो आमी तेजी रक्ताची कोणूच न्हू पण सगळे सायडीक दवरून न्हू तो आमच्या खातीर खूब कितें कितें करता. आय लव यू लॉर्ड ब्रदर. पूण तूं वयता म्हणून म्हाका खरेंच बरें दिसना आनी म्हाजो मूड ना. खूब दीस जाले हे जे तुमी व्हिडियोज पळयता हे 4-5 दीस पयलींचे व्हिडियोज, आयज पासून तुमी व्हिडियो पळयता एक 5 दीस पयलींचे व्हिडियोज. म्हाजें खरेंच मन ना हे दिसांनी हांव ब्लॉग करपाक बीन सोदिना कित्याक म्हाजें तेज्या वांगडा खूब अटॅचमेंट जाल्लेलें आसा आनी तो वयता तो पळोवन म्हाका बरें दिसना. एके वाटेन बरें दिसता की तो बाबा आपणाच्या पोटा खातीर आपणाच्या फॅमिली खातीर यू नो वयता भायर म्हणून. पूण ते जे अटॅचमेंट तेज्या वांगडा जाल्लेलें आसा पळय ते अलग आसा. आयज तुमी एक आमच्या ब्लॉगान एक दादलो पयलो आसतलो यू नो
फिजिकली चॅलेंज आसा तो, तेजे 2 पाय न्हू इन अ ट्रेन एक्सिडेंट तेजे 2 पाय गेल्लेले आसा. टू बी ऑनेस्ट हांवें ते व्लॉगान घेवंक ना, बिकॉज फुड्यान एक आसता आनी फाटल्यान एक आसता मनीस, पूण हांवें न्हू ते व्लॉगान घेवंक ना. एलिस्टरान न्हू तेका हेल्प केल्लेली आसा, धाकटुली हेल्प केल्लेली आसा. हांवें ते ब्लॉगान घेतलेले न्हू तेका खूब वायट दिसतलें आहलें, कित्याक तशे लोक आसा संवसारान जे ह्या हातींतल्यान ह्या हातीक दिता आनी तांकां न्हू दाखोवपाक बरें दिसना. हांव तुमकां खूब फुडें दिवन सांगता की हो जो भुरगो आसा तो प्रसा देवाचे कृपेन न्हू सगळ्यांक हेल्प करपाक धांवता फुडें. जे म्हाका थोड्यो गजाली अश्यो आसतल्यो त्यो म्हाका खबर पासून नासतल्यो, तितले तेणी लोकांक हेल्प केल्लेले आसा. ब्रो आय एम रियली फिलिंग प्राऊड ऑफ माय सेल्फ की तू म्हाजो भाव म्हणून नको आमचो भाव सारको वर्ल्डांतलो बेस्ट पर्सन. आनी म्हाका खूब खूब इंस्टाग्रामाचेर मेसेजी येयलेले आसा की यू नो इवन वी वॉन्ट टू मीट एलिस्टर, इतलो बरो भुरगो तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आनी खूब अश्यो मेसेजी आसा यू नो हांव त्यो रीड करूं शकना. हांव तर पर्सनली रीड करूंक वचत जाल्यार इट वील टेक अ लॉट टायम. जेन्ना म्हाका टायम गावतलो तेन्ना आय वील डेफिनेटली कितें म्हणटा ते आय वील रीड आउट यू नो सगळ्यांक दाखयतलो. म्हाजें खरेंच मन ना ब्लॉग करपाचें, कित्याक तो वयता आनी तो आतां केन्ना येतलो कितें येतलें तें आमकांय खबर ना. 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्स UK लंडन कुवेट दुबय हें नांव आयकल्यार भंय दिसता. पयलीं जो मनीस वयता तो मनीस 10 वर्सांनी केन्नाच येना, आपणाच्या लायफान गुल्ल जाता न्हू गो. आनी मेन म्हणटा तें म्हाका बरें दिसना. एके वाटेन बरें दिसता की तो आपणाच्या 2 पांयाचेर उबो आसा, माय पांयाच्या सपोर्टाचेर ना. यू नो आवय बापायन तेजे घे म्हणून करून दवरलेले आसा. बट स्टील फिलींग प्राऊड ऑफ माय सेल्फ की एलिस्टर असो भाव म्हाका मेळ्ळा. आनी आयज पर्यंत तेणी आपणाच्या आवय आनी बापायच्या कुस्त्यार केन्नाच कितें करूंक ना. तो आपणाच्या कामा कश्टांनी वयर सरलेलो आसा. खूब बरें दिसता ब्रो, खूब बरें दिसता की तूं इतलो फुडें सरला. आनी देवान म्हाजी वर्सां तुका दिवचे इतलें हांव देवा कडेन मागता. सो दीस ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन एवर इन माय लायफ. हांव खरें तुमकां सांगता म्हाजे घे म्हणून फ्रेंड जावन गेले. म्हाजो एक असो फ्रेंड आसा, हांव नांव घेयना, कोणाक कनेक्ट जालें जाल्यार जालें ओके. तुमकां तरी खबरूच आसा की हेका न्हू मम्मी डॅडी ना. कित्याक हांवें म्हाज्या फ्रेंडांक कोणाक म्हाज्या मम्मी डॅडीक शिवाय हांवें केन्नाच कोणाक सांगूंक ना की तेका पेरंट्स ना. वाय हेजो एक कारण आसा, कित्याक आय प्रोटेक्ट. थोडे लोक अशे आसता न्हू की एक चेडूं तेका माय पाय ना, तेका बाबा त्रास करया, तेका उखलया, तेका अशें करया, तेका त्रास करया, तेका आनी कितें करया. सो यू नो तो एक भंय आसता फाल्यां म्हाका कितें जालें जाल्यार तेज्या फाटल्यान तेका कितें तेजें कशें. सो ही वस्त सो दीस इन अ डिफरंट वे घेता. पण म्हाजो एक असो फ्रेंड आसलो तेणी केन्नाच हें घेवंक ना की बाबा आपणाचो तो भाव, आपणाचो तो एक फ्रेंड, तेजी एक गर्लफ्रेंड आसा, तेजी प्रॉब्लम आसा, तेणी हें तें केन्नाच चिंतूंक ना ओके. तेणी असो फ्रेंड चूज केलो की तो खंयसरूच ना, खंयसरूच स्टँड आउट करिना लायफान. तसो एक फ्रेंड चूज केलो आनी आपणाच्या लायफान फुडें सरलो. आय एम फिलींग व्हेरी गुड की तशें एक फ्रेंड आसा की आपणाच्या लायफान कितें तरी करूंक सोदता. हांव त्या फ्रेंडाक वन द बेस्ट इन लायफ म्हणूंक सोदता न्हू. आमी अशें कांय म्हणिना. ही इज व्हेरी स्वीट, व्हेरी लवींग, कॅरिंग आनी व्हेरी बेस्ट पर्सन. म्हाज्या लायफान तेणी खूब हेल्प केल्लो आसा. वयल्यान तशें म्हणटा. तो एक आसा नालायक आहा पळय, तेका हांव कांय म्हणिना न्हू. एक नालायक आहा, त्या नालायकाक हांव कांय म्हणिना. बट स्टील जो एक फ्रेंड आसा तो ह्यो व्लॉग पळयता जाल्यार आय एम फिलींग रियली प्राऊड. आयज तूं तुज्या एक बऱ्या जाग्यार स्टँड आउट करताय आनी तूं मम्मी डॅडीक हेल्प करता आपणाच्या बिजनसान. फिलींग रियली ग्रेट माय ब्रदर. आय डोंट नो तूं हो व्लॉग पळयता की ना पळयतो, पूण तूं ज्या जाग्यार आसा थंय सारको आसा. तूं थोडे दीस पयलीं रॉंग जाग्यार आसलो, रॉंग फ्रेंड घेवन तूं हांगा थंय भोंवतालो, तें म्हाका खरेंच बरें दिसनासलें. तुका रॉंग डायरेक्शनान वयता तो पळोवन म्हाकाय बरें दिसना. सो हांव मेसेज करिना ना कॉल करिना, बट तूं म्हाजो सायलन्स बाबा तूं अंडरस्टँड कर. हांव कोणाचें नांव घेयना हांगा, नाल्यार आपणाचें ओपिनियन घेवन लोक येवंक हांव फुड्यान न्हू. हांव कोणाचें नांव घेयना.
सो म्हाका मेसेज करच्या पयलीं तुमी 10 फावटी चिंता की आमी हांवें कोणाचें नांव घेवंक ना. हें कोणाक म्हटलां पळय ते डायरेक्टली त्या मनशाक स्ट्रायक जाला आसतलें. सो नथींग पर्सनल बट गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. आनी येस एलिस्टर माय ब्रो, लव यू सो मच. आनी बरें करून भायर वच आनी बेगीन गोंयान यो नो. खूब बरो करता म्हाका तो. हेंच म्हणून हांव हो ब्लॉग न्हू हांगासर एंड करता. 7,000 जावपाचे सबस्क्रायबर. तुमचो मोग, तुमचो आशिर्वाद खूब आसा म्हाज्या वांगडा. सबस्क्रायब करा आनी 7,000 करा हे चॅनलाचे आमचे सबस्क्रायबर. बाय बाय. बाय बाय.